किती म्हणता कडाण किती घेता गोडशे आमच्या हांगसर रेडी आसा. सो काय जायज आमी करता कडाण म्हणजे एक टायपचे गोडशे चणे खाता पळयात. सो हे गायज गुड मॉर्निंग तुमकां सगळ्यांक. सो आयज आसा शिवरात्र. हॅप्पी महाशिवरात्री तुमकां सगळ्यांक. सो आमच्या गांवांनूय ना शिवरात्र सेलिब्रेट करता आमी, म्हणजे सगळ्याच गांवांनी सेलिब्रेट करता आसतली सगळीच जाणां. सो तशी आमी बीन सेलिब्रेट करता. तर सगळ्यान पयलीं म्हणटा तशें सकाळीं हांव बरें न्हावन धुवन रेडी जालें. तेच बरोबर घरान बी पुजा करून घेतली. तेज्या उपरांत तुळशी कडेन बीन परत दिवो लावन तुळशीची बीन पुजा करून घेतली. कारण हांव रेडी जातालें, आमकां आतां देवळान बी वचपाची आसली. तर देवळान वयच्या पयलीं हांवें सगळ्यान पयलीं म्हणटा तशें न्हावन धुवन घरान पुजा केली, तुळशी कडेन पुजा करून घेतली. सो अशी नाही दिसाची सुरवात हांवें बऱ्या तरेन केली. सो परत एकदा तुमकां सगळ्यांक हॅप्पी महाशिवरात्री. आनी तुमी म्हाका कमेंट करून सांगा तुमी कशी कितें तुमच्या थंय शिवरात्र सेलिब्रेट करता ती. सो आमच्या गांवानूय देवूळ आसा, ते तुमकां फुडें पळोवपाक मेळटलें. अशें करून हांवें हांगसर नाही तुळशीची बीन पुजा करून घेतली. हे गायज गुड मॉर्निंग. सो म्हाजी घरातली आनी तुळशी कडली पुजा जाल्ली आसा. आतां मातशें हांव रेडी जातलें. सो रेडी जाता आनी मेळटा तुमकां, कारण म्हणजे दोनाय कडेन पुजा जाली. सो रेडी जावंक ना कारण आमकां देवळान वचोंक जाय. सो चला रेडी जाता आनी मेळटा तुमकां रोखडेच. 2000 years later. हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आनी हॅप्पी महाशिवरात्री तुमकां सगळ्यांक. सो आयज आसा शिवरात्र. तर हांवें घरातली आनी तुळशी कडली पुजा बीन करून घेतली, जशें की तुमकां खबरूच आसा. सो आतां आमी न्हय देवळान वयता. आमच्या गांवांत न्हय महादेवाचें देवूळ आसा, थंय आमी आतां पांयां पडोवंक वयता. आनी अभिषेक बीन चालू आसता सकाळीं सकाळी भरपूरशे अभिषेक बीन चालू आसता. सो आमी आतां देवळान वयतली पांयां पडोवंक. आनी जाता तितले पॉसिबल जाता तितले व्हिडिओ करपाची ट्राय करतले, ब्लॉग करपाची ट्राय करतले. कारण आतां न्हय भरपूरशी गर्दी आसतली. सगळे म्हणटा तशें गांवांतले बीन अभिषेक करपाक येतले आनी भायरसूनय आमच्या देवळान न्हय अभिषेक करपाक येता. सो भरपूरशी अशी गर्दी आसता. सो पॉसिबल जाता न्हय तितले शूट करपाची ट्राय करतले. कारण देवळान सद्या गर्दी असल्या कारणान तितले काय शूट करून गावचे ना. तरी बट हांव जाता तितले ब्लॉग घेवपाची ट्राय करतले. सो आमी देवळान वयतली, बरी पांयां पडटली आनी परत एकदा तुमकां हॅप्पी महाशिवरात्री सगळ्यांक. सो चला देवळान वयता आनी पॉसिबल जाता तितले शूट बी करता. सो ऑलमोस्ट आमी रेडी आसा. रेडी म्हणजे कशें नॉर्मलूच हांव रेडी जालें, बेश्टें पावडर बीन लावन. सो चला देवळान वयता आनी तुमी बीन दर्शन घ्या, हांव बी दर्शन घेता. सो गायज आमी देवळा कडेन पावल्ली आनी हें आसा आमचें देवूळ. पळोवंक शकता महादेवाचें देवूळ आसा, हें आमच्या गांवान आसा. आनी भायरसून कितलें बरें दिसता न्हय, बरें माटो बीन घातलेलो. कारण आतां 3 दीस प्रोग्राम बी आसतले, ताका लागून नाटकां बीन आसतली. आनी पळोवंक शकता ही आसा भायरसून कितलें बरें दिसता न्हय. आनी तुमी बी दर्शन घेया. हांव देवा कडेन मागता की तुमकां सगळ्यांक बरी दवरपाची, बरें आरोग्य दिवपाचें आनी बरे तरेन सगळ्यांचे ड्रिम्स बीन देवान कंप्लीट करपाचे अशें हांव देवा कडेन मागता. सो हांगसर न्हय भरपूरशीं लोकां म्हणटा तशें अभिषेक बीन करतालीं. सो पळोवंक शकता तुमी अभिषेक चालू आसले. सो आमच्या हांगसर न्हय अशें अभिषेक करतात. तुमच्या थंय कशें कितें करता म्हाका कमेंट करून सांगात. सो हांगसर अभिषेक चालू आसले. सो तुमी बीन पळया कशें कितें आमच्या हांगसर अभिषेक बीन करतात ते. त्याला मध्यावरचा पिझ्झा लावून घ्या आपल्या कपाळात. हाती चालू घ्या, हात जोडा. चालू घ्या मम्मा म्हणा आपलं नाव घ्या. सगळे
पाणी सोडवायच्या पाठक्याला एक एक पाणी सोडा धूप अगदी बंद आम्हाला सगळ्या घरी घ्या आणि काय नैवेद्य आहे त्याचे पाणी सोडा डावा हात डोळ्या जवळ उजव्या हाती पाणी सोडा श्रीमद महाराज हरियाळी ज्याची पूजा केल्या त्या झाडाला जवळ पाहिजे जे टाकायची हरियाळी हात जोडा अजून चार चार चालू गणेश हात एक एक मध्ये पडक्यात पाणी सोडा आणि सोडपाचे गणेश पूजेत पाणी घाला गणेश नाम आजकाल जाऊ तीन कोणी माहिती तीन पाच एक कोणी माहिती म्हणला आज गोविंदा नाम दूध आणि जो बाहेर टाकायचा आग जवळ जातो उठताना सावकाश उठा सगळं काय होतो ते काही आम्ही दर्शन बीन घेतले आणि थोडेफारशे फोटोय बीन क्लिक केले आणि देऊळ कितले बरें दिसता पळयात भायरसून इतले बरें दिसता बरो माटो बीन घातलेलो त्याच्या उपरांत आमी हांगसर शॉपिंग करपाक गेली खेळणी पळोवपाक गेली कितें घेता बुक्स ते मॅजीक बुक्स कितें आहा ना 3+ एज खरें ना कितलीशी खेळणी पळय आमच्या टायमार इतली खेळणी नासली चुकून खंय तरी कितें कितें येतालें अशें इतलें नासलें गांवांत तर काय आमच्या टायमार सबसिडी मात आसली सो गायज ऑलमोस्ट आमचे जाले आणि जाता तितले कॅप्चर केले हांवें सो जाता तितले कॅप्चर केले आतां मी घरा वयता आनी तुमकां घरा वचून डायरेक्ट मेळटा सो गायज फायनली आमी घरा कडेन येयली दर्शन बीन घेतले आणि जाता तितले थंय व्हिडिओ घेवपाची ट्राय बी केली कारण भरपूरशी गर्दी आसा आणि सद्या लोकांचे म्हणटा तशें अभिषेक बीन चालू आसा सो देवळान तितले व्हिडिओ बीन घेवंक गावना आनी गर्दी भरपूर तेका लागून हांवें जाता तितले थोडे व्हिडिओ घेतले आनी मागीर खूपच गर्दी अशी वाडपाक लागली कारण अभिषेक सद्या चालू आसा न्हय तेका लागून सो थोडे हांवें दाखयले तुमकां आमचे हांगासले देवूळ कशें कितें आहा महादेवाचें देवूळ तें सो भरपूरशे प्रोग्राम बीन आसतले आतां म्हणजेच नाटकां बीन आसता आमच्या हांगसर 3 दीस प्रॉपर सो अशें आसता आमच्या हांगसर शिवरात्र सो मेन म्हटल्यार दर्शन घेवन येयली आतां कितें आतां घरांतलेच आसा सगळे सो पळोवया आयज प्रॉपर म्हणटा तशें वेज आसतलें कितें करता मम्मी गोड बीन तें पळोवंक जाय तर सगळ्यान पयलीं आतां आमी च्या घेतली सो बरी च्या घेता कारण च्या घेवच्या पयलींच गेल्ले आमी बेगिनाच गेल्ली हांगच्यान भरपूर बेगिना गेल्ली आनी शॉप बी एक थंय सो रश्मी म्हणजे म्हाज्या वांगडा जे आसले ना ते अशें म्हणूंक शकता की आमच्याच काकी गेले रिलेटीव आसा सो रश्मी शॉपार कितें तरी पळयताले खेळणी पळयताले ते मम्मी खबर आहा म्हणजे आमी पळयताली गे अशी म्हणजे आमच्या टायमार तितली खेळणी नासली ना आतां भरपूर मॉडर्न अशी खेळणी येयल्ली आसा आमच्या टायमार तितली नासली सो चला चाव बीन घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा परत सो मम्मी कितें करता गोड बीन ते दाखयता मागीर तुमकां सो चला सगळ्यान पयलीं चाव घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां ते आमचो बाय सो गायज आतां आमी मारली किचनान एंट्री आनी आयज मम्मी करपाच्या कडाण कितें गे कितें कडण मुगाच्या दाळीचे कडण सो हलकीशी तुमकां रेसिपी दाखयता सो हांगसर दाळ न्हय आतां भाजून घेवंक जाय म्हणजे गोडशें आयज आमी गोडशें करता दाळीचें मणगणें न्हू आं दुसरें सो हांगसर न्हय दाळ भाजून घेवंक जाय
चड भाजून घेवंक जाय का हलकीशी अशी भाजून घेवंक जाय उपासाक बरी. आणि आज चडशे जाणांचो उपास बी आसतलो थोड्यांचो आमी उपास काय असो धरिना. डाळ हांगसर भाजप चालू हा. डाळ भाजून जाल्या उपरांत न्हय ती फुगत घालूंक जाय एक 5-10 मिनटां. हय मगे 5-10 मिनटां फुगत घालूंक जाय म्हणजे मागीर डाळ आमची बरी रेडी जाता फुगोन. हां मागीर उकडून घेऊन जाय ती. मागीर उकडून घेवंक जाय खंय ती. सो ही पळय डाळ भाजप चालू आसा मम्मीची. सो काय जायचं आमी करता कडण म्हणजे एक टायपचे गोडशे आणि च्या पिवन बीन जाली आमची. सो आतां आमी किचनान एंट्री मारली सारकी. सो गोडशे करप सद्या चालू आसा आणि मम्मी डाळ ढवळटा पळय. सो ही डाळ आमकां पयलीं भाजून घेवंक जाय तेज्या उपरांत फुगत घालूंक जाय मातशी फुगोवंक टायम लागता. बरें जाता पूण गोडशे जे दूध घालूंक जाय बरी जाता. आणि दूध बीन घालून बरी जाता. अशी असता आमची शिवरात्र. आमी उपास बीन धरिना थोडी जाणां उपास बीन धरतात पण आमचो उपास नसता. उदक दिल्लें उदक कित्याक उदक घालपाक जाय. तें भितून घालतली भायली आनी आयदनां चड जाता घासपाक. उतरून घेवया. सो गायज मम्मीची डाळ झाली भाजून. आता भितर उदक ऍड करते. सो ही पळय आमी डाळ न्हय भाजून घेतली आणि आता ती फुगत घातल्या. ही पळय तशी सो अशी दवरूंक जाय एक 10 मिनटां म्हणजे आमची डाळ बरी फुगोन रेडी जातली. डाळ न्हय फुगोन रेडी आसा. आमी आता ती शिजत दवरल्या आणि डाळ शिजता म्हणसर आमी आता जी सोय आसा ना ती रेडी करून घेवया. चड साहित्य लागना. डाळ लागता, सोय लागता, वेलची लागता, गोड लागता, दूध लागता इतलेंच. दूध जाय जाल्यार घालपाचें. दूध जाल्यार घालपाचें. आमी सोय जी आसा ना ती वाटून घेतली आणि मागीर गाळून घेतली. नॉर्मली अशी वाटून घेवंक जाय. भितर आतां उदक घालूंक जाय. तुमकां जर प्रॉपर रेसिपी जाय ना जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. सो तुमकां हांव प्रॉपर रेसिपी दिता. आता मातशी गडबड आसा कारण आयज शिवरात्र ना तूं नाका बसून ती म्हाज्या तेका लागून. आमची डाळ नाही बरी उकडली आणि आता भितर ऍड करूया सोयेचे दूध म्हणजे सोय जी गाळून घेतली पळय तेजे हे. सो सोय आमी बरी गाळून घेतली आणि तेज्या उपरांत इल्लीशी आता ऍड करूया हांगसर हळद. इल्लीशी ऍड करूंक जाय चड ऍड करपाची गरज ना. आणि त्याच्या उपरांत इल्लेशें दूध. दूध हे टेस्टीक लागून हांगसर ऍड करूंक जाय. सो आमी दूध ऍड केले. सो हे पळयात आणि गोड आमी वदळूच घातला. सो
तुमकां जाय जाल्यार तुमी साखर बी करूं शकता, बट गोड आमी वदळ ऍड केला हांगसर आनी तेज्या उपरांत हांगसर इल्लेशें उदक ऍड केला. सो पळोवंक शकता प्रॉपर खतखतो येयल्या उपरांत आमची कढण रेडी, म्हणजे गोडशें आमचें हांगसर रेडी. सो आतां इल्लेशें हांगसर मीठ ऍड करया. तुमच्या अंदाजान तुम्ही मीठ ऍड करा. सपोज जर न्हय प्रॉपर अशी रेसिपी जाय जर तुमकां जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. आयत्ता न्हय हांवें तुमकां गडबडीन अशी दिल्या ही रेसिपी. सो खतखतो येयल्या उपरांत आमचे गोडशें हांगसर रेडी, दाळीचे गोडशें. हे पळयात दाळ आमची. सो बरें लागता, टेस्टी अशें लागता. सो आयज शिवरात्रेक म्हटलें हें करया आमी. सो तेका लागून आयज गोडशें आमगेर दाळीचे. सो खतखतो येयलो काय रेडी जातले आमचे गोडशें. सो आतां वेट करचो पडटलो, मागीर दाखयता तुमकां खतखतो येयल्या उपरांत. सो गायज हेरीक पळयात, बाकीचे माजरां न्हय नुस्तें खाता आनी आमचो हेरीक कितें खाता, चणे खाता. पळयात वेगळो ना तो सामको, चणे खाता. पळयात तुका बटाट जाय, चणे जाय, हय नुस्तें नाका तेका नाका तेच जाय, बटाट जाय, चणे खातलो, बोणा जाय. हे पळयात चणे खाता. पळयात चणे खाता. दवतेची भशी खा 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 खा. आणि कसो खाता पळयात, चणे बीन लायक तेका आनी तो चणो खायत खायत सकयल व्हरतलो सामको. पळयात खायत प्लेट खंय उरता आनी तो खंय वयता. पळयात घे. सो गायज हे पळयात आमचे न्हय गोडशें हांगसर रेडी आसा, प्रॉपर खतखतो येयल्लो आसा. पळोवंक शकता तुमी दाळीचे गोडशे. आमच्या भशेन तेका आमी कितें म्हणटा, कढण. कढण म्हणटा. तुम्ही कितें म्हणटा ते कमेंट करून सांगा. मुगाचे कढण अशें म्हणटा आमी ह्या गोडशाक. सो हे पळयात गोडशें आमचे रेडी आसा हांगसर. सो हे पळयात गोडशें आमचे हांगसर रेडी आसा. सो तुमकां रेसिपी प्रॉपर अशी जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. सो आयज आमी शिवरात्रेक गोड अशें गोडशें केला, कढण केला, मुगाचें कढण केला. कितें जालें, मूग भाजून दाळ करता. हय ना. सो आमचे कडेन दाळ आसली न्हू, मूग आसात पूण दाळ मुगाचे सुद्दां करतात काय अशें भाजून बी. पळयात मम्मी सांगता, ते सुद्दां बरें आसता. म्हाका तितलें खबर ना ह्या गोडशा बद्दल. सो तुमकां प्रॉपर रेसिपी जाय जाल्यार कमेंट करून सांगा म्हाका. हांगसर आमचे गोडशे रेडी आसा. सो तुमी बी ट्राय करा आनी कमेंट करून सांगा कशें आसलें तें.